सुवार्थेंत आज दैविक सत्तेक विशेष गुमान दिला. पयल्यांत पयलें जेजूस मागणे करूंक म्हणून दोंगरार चडला. सुवार्ता आनी थंय सगळी राताने देवा लागीं मागणे करशिल्ली म्हणच्या मुखांतर जेजू आपणाकच कशें दैविक सत्तेन भरून घेता तें कळीत करता. सगळी रात मागण्यान करशिल्ल्या जेजून दीस उजवाडताच केल्लें पयलें कामूच आपल्या शिसां पैकीच्या 12 जाणांक विंचून काडलें. अशें पळयल्यार ह्या 12 जाणांची विंचोवन केवळ 12 नांवांची एक वळेरी न्हय, बगर जेजूच्या रातभर मागण्याचो फळच सै. दोंगरा वयलो देवुल्लो जेजू एका मैदान सुवाते घेता. दोंगरा वयलो देवुल्ल्या जेजू थंय दैविक सकती लोकां जोम्याचेर देवच्या कारण जाता. सुवार्थेकार जेजू तावन दैविक सकत भायर सरन सोमेस्तांक गुण करताली म्हणटना हें चड स्पश्ट जाता. सुवार्थेंत जेजू मुखांतर सगळें दैविक सक्तेच्या कारणान चलता म्हणून दाखोवन दिलां. आपोस्तलांक विंचप, लोकां जोम्याक शिकोवन दिवप, पिडेस्तांक गुण करप, देवसराचे उपाद्र भोगतल्यांक सुटका दिवप, हें सगळें जेजू दैविक सक्तीन करता. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा म्हणलो जेजूस हांगा प्रत्यक्ष जाता. जेजू तावन दैविक सकत जोडूंक आनी ताका आपणूंक उर्डतली भागी.